इतिहासीक वारसो थळ आशिल्ल्या पोरने गोंय चर्ची लागसार कसलेच तरेचे बांदकाम येवपाक दिवचो ना। पोरने गोंय चर्ची भोंवतणी 100 न्ही जाल्यार 200 मिटराचो बफर झोन आसा आनी ह्या बफर झोना भितर कसलेच तरेचे बांदकाम करपाक मनाय आशिल्ल्याचे विश्वजिताचे म्हणणे। पूण कांय जाण बेश्टेच चाळून घालतात, पूण लोकांनी गैरसमज करून घेवचो न्हय अशें विश्वजिताचे म्हणणे। केन्ना केन्ना लोक अननेसली विशय वेगळो आहा, पण आमचे चर्च आनी सगळे हेजे भोवती एक कन्स्ट्रक्शन आमी परमिशन दिवचे ना म्हणून तुका सगळ्यांक सांगता। आमी 100 मिटर न्हू 200 मिटराचे बफर हांवें ऑलरेडी ते नोटिफाय पयलीं आमदार जो नोटिफाय केल्लो आसा ते सूचना म्हाका राजेशान दिल्ले आनी योग्य तरेन लोकांचे मनान कसलेय कोण घालपाक पळयता ते दिशाभूल जावं नाका। गोंय सांबाळटना गोंयच्या लोकांचे जीवन आनी सगळ्यांचे गोष्टी वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। पण सदस्यकी अधिकार तुम्ही कितेंय सूचना केल्यार आमदाराक ते म्हाजे कडेन पावयात, योग्य तरेन तुमचे जीवन सुरक्षीत दवरून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। गौरीश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।